अग्निवीरांच्या चौथ्या बॅचीची पासिंग आउट परेड आयज जाली बांबोळेच्या कॅम्पात। वट्ट 920 अग्निवीर जाले परेडीत वांटेकार। आणि उदकाचो इबाड जावचो न्हय हाची लोकांनी घेवची जतनाय उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी मारलो उलो। पळया खबरो विस्तारान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन 3 दिसाचे ओडिशा भेटेर आसात। भुवनेश्वरात आयज तांणी जनसभेक संबोधीत केले। ओडिशा पर्वांत ते वांटेकार जाले। ह्या वेळार ओडिया विरासतीचे भव्य दर्शन तांणी घेतले। जनसभेक संबोधीत करतना राजकारणात विरोध जावप स्वाभाविक आसा, तशेंच विरोधी पक्ष सत्ते खातीर लोकांक भरकटावपाचो प्रयत्न करता अशेंय तांणी सांगलें। मात महाराष्ट्र हरियाणा वेंचणुकेंत बरो प्रतिसाद मेळिल्ल्यान नव्या विसाव्यान काम करपाची उर्बा मेळ्ळ्या अशेंय तांणी म्हळें। केंद्र सरकार ओडिसाच्या कोनशांनी बदल करून उदरगत करता आनी मोदी की गॅरंटी सरकार उदरगती खातीर कटिबद्ध आसा अशेंय तांणी मुखार सांगलें। हरियाणा के चुनाव के नतीजों ने और इन दिनों देश भर में जो उपचुनाव हुए उससे जो नतीजे आए हैं, पूरे देश में कैसा विश्वास भर दिया है ये मैं आपके आंखों में देख रहा हूं। अब देखिए, उड़ीसा ने शुरुआत की, फिर हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, और यही तो भाजपा की विशेषता है और यही हमारे कार्यकर्ताओं का सामर्थ्य है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सामर्थ्य है। विपक्षी दल बीजेपी सरकार के खिलाफ सुबह शाम अपप्रचार करते रहते हैं, लेकिन जनता बीजेपी सरकार के कामों को देखकर उन्हें आशीर्वाद देने खुद मैदान में दौड़ पड़ती है। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी कामाचेर आनी भौशीक सुवातीचेर बायलांचेर जावपी अत्याचाराचेर आयोजीत केल्ल्या ओरिएंटेशन कार्यावळींत वांटो घेतलो। ह्या वेळार उलयतना बायलांचेर काम करता त्या सुवाताचेर अत्याचार जावचो न्हय म्हण एक वेगळी समिती स्थापन करची असो आदेश राज्य सरकारान दिल्लो, पण ह्या आदेशाक कांय सरकाराची खाती आनी खाजगी आस्थापनां पाळो दिनात अशें दिसून आयलां। बायलांचेर जावपी अत्याचाराक आळाबंद हाडटलो जाल्यार दर एका सरकारी खात्यान आनी खाजगी आस्थापनांत समिती स्थापन करप गरजेचें आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। कमिटमेंट टू सेफ वर्क प्लेस आमी सगळ्यात पयली पळयता की आमी सेफ वर्क प्लेस ज्या जाग्याचेर पॉश ॲक्ट 2013च्या उपरांत की इंटरनल कमिटी, पयली इंटरनल कंप्लेंट कमिटी आशिल्ली, त्या उपरांत इंटरनल कमिटी काडपाचो सगळ्याक कंपल्सरी जालें। बट बरेचशे फावटी एखादो इन्सिडंट जाल्या उपरांत अरे आमची इंटरनल कमिटी नाच, हांगासल्यान सुरवात जाता, मागीर इंटरनल कमिटी काड आनी ताज्या उपरांत ती इन्क्वायरी करप आनी हें सगळें सुरू जाता। हांवें तर म्हणलें की आमच्या स्टेट वुमन्स कमिशनान हेजो अवेरनेस सुरवात केला की थोड्या ऑफिसांनी अजुनूय ना, आमी एक्सेप्ट करपाक जाय। म्हाजें म्हणणें आसा की हांवें आतांच म्हणजे बसला थंयच्यान भायर येता आसतनाच CSक फोन केलो आनी 100% सर्क्युलर इश्यू कर, एक सुद्दां गव्हर्मेंटाचें ऑफिस इन्क्लुडींग द एडेड स्कूल हे ऑफिस उरपाक जायना की ज्या स्कुलांत इंटरनल कमिटी ना। लेबर रुल्स आनी बाकीचे पळोवन इवन द प्रायवेट इंडस्ट्रीज आनी प्रायवेट फॅक्टरीज हातूंत सुद्दां इंटरनल कमिटी कंपल्सरी आसपाक जाय। महिला राष्ट्रीय आयोगाच्या अध्यक्षा श्रीमती विजया रहाटकर हांचे ह्या वेळार उलोवप जालें। पण मग त्या कायद्याचे इम्प्लिमेंट करणारे आहेत माणसं कोण, तर ते आपणच आहोत ना, हे आपण विसरून जातो। मला आज अनेक गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स इथे बसलेले आहेत आणि त्यांना सगळ्यांना मला आग्रहाने सांगायचं आहे की तुमची जी IC आहे त्या ICला मजबूत करण्याचं काम तुमच्याच हातामध्ये आहे। आज नॅशनल विमेन्स कमिशनची मी चेअरपर्सन आहे, पण यापूर्वी महाराष्ट्रामध्ये 2 टर्मची स्टेट कमिशन की चेअरपर्सन राहिले आहे। माझा सार्वत्रिक अनुभव हाच असला आहे की कमिट्या होतात पण त्या कागदावर राहतात। नियमानं कधीतरी बैठक व्हायला हवी, तर त्या मीटिंगचं एखादं हे तयार होतं, मिनिट्स ऑफ द मीटिंग तयार होतात, पण प्रत्यक्षामध्ये मात्र कामं होत नाहीत।
लोकसभेच्या कामकाजात सुरू जातात काँग्रेस, डीएमके आणि समाजवादी पार्टीच्या खासदारांनी बोवाळ करपाक सुरवात केली. ह्या बोवाळांत सभापती ओम बिर्ला हांणी प्रश्नोत्तराच्या वरावेली भासाभास सुरूच दवरली. मात विरोधी पक्षाच्या वांगड्यांनी दाद न दिल्ल्या कारणान श्री बिर्ला हांणी लोकसभेचें कामकाज सुरवेक दनपरां 12 वरां मेरेन आणि उपरांत दिसभरा खातीर स्थगीत केलें. राज्यसभेचें कामकाज संसदेच्या वांगड्यांनी बोवाळ केल्ल्यान कामकाज सोमार मेरेन स्थगीत केलें. राज्यसभेच्या अधिवेशनाचें फुडलें सत्र आतां 2 डिसेंबराक जातलें. कामकाज अपेक्षे प्रमाण जायना हाचे बद्दल जगदीप धनखड हांणी खेद उक्तायलो. Rule 267 is being weaponized as a mechanism of disruption and disruption from our normal working. There are very senior members. This cannot be appreciated. I express my deep anguish. We are creating a very bad precedent. We are dishonoring the people of this country. We are not coming up to the expectations. Our actions are not people-centric. They are to absolute public distaste. केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हांणी सांगलें की असो बोवाळ करून समस्या सुटाव्यो जायना. भासाभास करूनच प्रश्न सुटावे करप शक्य आसा. सदन का लोकतंत्र में सहमति असहमति संभव है, लेकिन सहमति असहमति का मतलब ये नहीं है कि सदन को बाधित किया जाए. लेकिन दुर्भाग्य से विपक्ष चर्चा से भागना चाहता है. तो लगातार इस तरह वो अपना भी नुकसान कर रहे हैं और देश और चुने हुए प्रतिनिधियों का भी नुकसान कर रहे हैं. सबसे लोकतंत्र का यही तकाजा है. हर चीज का कोई भी समाधान है वो चर्चा से हो सकता है, वो संवाद से हो सकता है. हंगामे से किसी समस्या का समाधान संभव नहीं है. इसलिए आप कोई समाधान किसी विषय का चाहते हैं तो उस पर स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए. विपक्ष ने आज ये ठान लिया है और लोकतंत्र में जिद ठीक नहीं होती, लेकिन विपक्ष आज जिद कर रहा है और वो अपना भी नुकसान कर रहा है और उसका परिणाम हर चुनाव में देखिए कांग्रेस और विपक्षी दलों को उठाना पड़ रहा है. महाराष्ट्र सरकार स्थापन करपा संबंधात मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार हांणी काल दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांची भेट घेतली. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल आणि प्रांताध्यक्ष सुनील तटकरे उपस्थित आशिल्ले. हे बसके उपरांत फडणवीस हांणी समाज माध्यमावरवीं राज्यांत विधानसभा वेंचणुकेंत केल्ल्या सहकार्याबद्दल श्री अमित शाह हांचे उपकार मानले. आयज महायुतीची मुंबय आनीक एक बसका जावन तातूंत मुखेलमंत्री पदाचो निर्णय घेतले अशी माहिती सुत्रांनी दिल्या. उत्तर प्रदेशातल्या संभल वाठारातल्या हिंसाचाराविशींची सुनावणी आयज सर्वोच्च न्यायालयात सुरू जाली. सर्वोच्च न्यायालयान ही केस सकयल्या कोर्टात तुर्तास न चलोवची असो आदेश दिला. मशीद पक्षाक हायकोर्टात अपील करपाचो अधिकार आसा आनी ते प्रमाण मशीद पक्षान उच्च न्यायालयांत वचचें अशें सर्वोच्च न्यायालयान सांगलें. जो मेरेन सर्वेक्षण आदेशाच्या आड मशीद समितीच्या याचिकेचेर इलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुनावणी जायना तो मेरेन सकयल्या न्यायालयात ही केस मुखार व्हरची न्हय. उत्तर प्रदेशांत राज्य सरकारान शांतीकायेचें वातावरण निर्माण करचें असो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान दिला. हे संबंधीची केस हाताळपी वकिलान अदीक माहिती दिली. माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर की गई थी. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहाँ पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे. और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेजेंट उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का. इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने एसएलपी दायर की थी उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाईकोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है. साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाईकोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाईकोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाईकोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है.
केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी हांणी लोकांक शांतिकाय पाळची असो उलो मारला। होनी चाहिए और हर नागरिक की जिम्मेदारी नागरिकों को भी सोचना चाहिए। उत्तेजित होकर अगर वो कानून को अपने हाथ में लेंगे तो उसका नुकसान, उसका हानि मुख्य समाज को मिलता है और उनको भी इससे बचना चाहिए, गंभीरता से विचार करना चाहिए हर वर्ग को। मेरी अपील है कि वहाँ शांति बनी रहे। हालांकि अब संभल चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, इस तरह के विवाद देश में और ना बढ़े। लेकिन राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारी के तहत काम किया है। पुलिस कर्मियों की भी अपनी एक ड्यूटी होती है और बड़ी जिम्मेदारी को वो देखते हैं, जोखिम भी लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो पुलिस कर्मियों पे हमें भी विश्वास करना चाहिए। जो वीडियोस दिख रही हैं उस पे लोग भ्रमित ना हो। संभलचे डीएम राजेंद्र पेंसिया हांणी अधिक माहिती दिली। सभी जगह शांति है, हमारी बैठकें भी हो चुकी है और कल आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी डिटेल से कमिश्नर सर ने आपको बताया था। तो कोई समस्या नहीं, आराम से जुमे की नमाज अदा की जाएगी और सब लोग सहयोग कर रहे हैं। अग्निवीरांच्या चौथ्या बॅचेची पासिंग आउट परेड आयज बांबोळेच्या कॅम्पात जाली। वट्ट 920 अग्निवीरांचो आस्पाव आशिल्ल्या ह्या पंगडाचे निरीक्षण कमांडंट 2 सिग्नल ट्रेनिंग केंद्राचे स्टेशन कमांडंट ब्रिगेडियर हर्ष भाटिया हांणी केले। निरीक्षण केले उपरांत श्री हर्ष भाटिया हांणी अग्निवीरांची तोखणाय केली। तांणी अग्निवीरांक सचोटीन काम करचे असो उलो मारला। ह्या वेळार बरे काम केल्ल्या अग्निवीरांक मेडल्स प्रदान केली। हम सब के लिए गर्व की बात है कि अग्निवीर के चौथे बैच के 616 अग्निवीर अपनी ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए भारतीय सेना में ऑपरेटर कैटेगरी में 412 और ड्राइवर कैटेगरी में 204 शामिल हो रहे हैं। आप सभी अग्निवीर अत्यंत भाग्यशाली हैं कि आप कोर ऑफ सिग्नल्स, जो भारत की सेना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और इसका एक गौरवशाली इतिहास है, उसका एक हिस्सा बनने जा रहे हैं। हमारी कोर के सामने नए किस्म की चुनौतियां आने वाली हैं। मुझे पूरा विश्वास है इसमें इन कठिनाइयों से आप डटकर मुकाबला करेंगे और सिग्नल कोर को गौरवशाली विरासत प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे। या वेळार कांय पालकांनी आपली मतां उक्तायली। मी पुरंदर तालुक्यातून पुणे जिल्ह्यातून आलेलो आहे आणि आमचा मुलगा अगदी गरीब परिस्थितीतनं ओके झाला। आमच्या अख्ख्या खानदानात पहिलंच त्याची लहानपणापासूनची इच्छा होती। हे जे निर्णय घेतलेला आहे भारतीय शासनानं, तो सर्व म्हणजे उच्च अधिकारी जे असतील मिलिटरीमधले, तुमचे नेव्हीमधले, तुमचे एअरफोर्समधले, तर त्यांनी सुद्धा योग्य असा निर्णय घेतला आहे आणि सर्वांना या माध्यमातून सेवा करण्याची संधी मिळणार आहे। आणि जे आपल्या जवानांचं जे म्हणजे वयोमर्यादा ती शक्यतो तरुण आणि कमीत कमी राहील, या प्रयत्नातून अग्निवीर ही योजना योग्य आहे आणि त्याबद्दल आम्हाला त्याचा अभिमान आहे, गर्वसुद्धा आहे। शासनानं दिलेलंच आहे, पुढे त्यांना 10% आरक्षण मिळणारच आहे आणि कुठलेही पोलीस वगैरे भरतील त्यांना प्राधान्य मिळणारच आहे। त्यामुळे आमचा पूर्णपणे भारत शासनावर विश्वास आहे। खबरापत्रात घेऊया एक लहानसा विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज,
स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ टीटी नॅशनल पर। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। IITF 2024च्या गोवा मंडपाक नवी दिल्लीतल्या प्रतिकात्मक मैदानार सोंपिल्ल्या 43व्या भारत आंतरराष्ट्रीय मेळाव्यात उत्कृष्ट स्वच्छ मंडपा खातीर पुरस्कार फावो जालो। IITFचे अध्यक्ष आनी व्यवस्थापकीय संचालक श्री प्रदीप सिंग खरोलान हे पुरस्कार भेटयले। DIPचे माहिती अधिकारी सौ किरण मुनडकर, फोटोग्राफर चंदू कोरगांवकर आणि मिर्ची रिपब्लिक मिडिया प्रोडक्शनचे जाळवणदार श्री आर्यन खेडेकर आणि सन्मान केंकरे हांकां हो पुरस्कार फावो जालो। गोंयच्या गिरेस्त सांस्कृतीक दायजाचो एक जिवंत उत्सव ह्या मंडपान दाखयल्लो। गोंयचे सांस्कृतीक दायज आनी थळावे हस्तकला हांचे प्रदर्शन ह्या वेळार जाले। खेरीज देशी हस्तकला वांगडाच गोवा मंडपान पयलेच खेप कावी कलेचें गिरेस्त दायज दाखयलें। बांगलादेशात उण्या प्रमाणात हिंदू आसात, तांचेर अत्याचार जातात हाची केंद्र सरकाराक जाणीव आसा। त्या संबंधान ताचे बांगलादेश सरकारा कडेन भासाभास जाल्या। ह्या अल्पसंख्येंत आशिल्ल्या भारतीयांची सुरक्षिततेची जबाबदारी ही केंद्र सरकाराची जावन आसा, अशें विदेश मंत्रालयाचे म्हणयारे रणजीत जयस्वाल हांणी सांगलें। Consistently and strongly raised with the Bangladesh government the threats and targeted attacks on Hindus and other minorities. Our position on the matter is very clear. The interim government must live up to its responsibility of protecting all minorities. We are concerned at the surge of extremist rhetoric, increasing incidents of violence and provocation. These developments cannot be dismissed only as media exaggerations. We once again call upon Bangladesh to take all steps for the protection of minorities. नारी शक्ती से जलशक्ती अभियान आयज फोंड्या जालें। भारत सरकाराच्या जलशक्ती मंत्रालय आनी गंगा न्हंय रिजनोवेशन हांच्या जोड पालवान सगळ्या राज्यांच्या उदका पुरवण खात्या वरवीं ही राष्ट्रव्यापी जागृताय कार्यावळ घडोवन हाडल्या। उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांच्या हस्तुकी ह्या कार्यावळीचें उक्तावण जालें। ह्या वेळार मुखेल अभियंते प्रमोद बदामी, दक्षिण गोंय जिल्हो परिशदेचे अध्यक्षा एस संजना वेळीप आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। उदकाचें महत्व आनी दिसपट्टे जिणेंत ताचो वापर हाचेर उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी उलोवप केलें। उदकाचो इबाड जावचो न्हय हाची जतनाय लोकांनी घेवचें अशें ताणें मुखार सांगलें। उदक कशें कशें आमच्या न कळत आमी वेस्ट करतात। ज्या उदकाक आमी अमृत म्हणटात आनी अमृताहुनी गोड नाम तुजे देवा अशें देवाक जरी म्हटलें म्हाका दिसता हें म्हटलां तें फक्त देवाकच आपल्या उदकाकच म्हटलें जाता। आणि म्हणून इतकें म्हत्वाचें उदक जेन्ना सिंचन डिपार्टमेंट जे आसा पळय तातूंतल्यान खंयच्याय प्रांताची आनी देशाची समृद्धी जी आसा पळय त्या डिपार्टमेंटान जावंक शकता। कारण ह्या डिपार्टमेंटाचो आस्पाव जो आसा पळय न्ही प्रत्येक कुटुंबा भितर आसताच, गांवांतय आसता, शहरांतय आसता, राज्यांनी आसता आनी देशांतय आसता। महाराष्ट्रातल्या गोंदिया जिल्ह्यात आयज जाल्ल्या बस अपघातात 10 लोकांक मरण आयलें जाल्यार 30 लोक जखमी जाल्यात। राज्य परिवहन मंडळाची बस भंडाऱ्यांतल्यान गोंदियांत वताली। बस चालकाचो बसीवेलो ताबो सुटिल्ल्यान बस उमथून पडली। जखमी जाल्ल्या प्रवाशांक गोंदिया जिल्ह्यातल्या हॉस्पिटलांत दाखल केला। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी हे घडणुकेचेर दुख्ख उक्तायलां आनी जखमी जाल्ल्यांचेर बेगोबेग उपचार करपाचो आदेश तांणी दिला। मडगांव हांगसरल्या BPS क्लबांत आयज मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी कंझ्युमर शॉपी प्रदर्शनाचें उक्तावण जालें। ह्या उक्तावण सुवाळ्याक मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्यो अध्यक्षा श्रीमती विजया रहाटकर, पद्मिनी फाउंडेशनाच्यो अध्यक्षा सुलक्षणा सावंत आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। गेली 30 वर्सां सातत्यान मिलन गुवारीकर हे प्रदर्शन आयोजित करता। ह्या प्रदर्शनात खावच्या वस्तू पासून फर्निचर मेरेन सगळ्या वस्तूंचो आस्पाव आसा। हाचो लाव लोकांनी घेवचो असो उलो मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार मारलो। कंझ्युमर शॉपिंग एक्झिबिशन मडगांवात मिलन गुवारीकर मॅडम हांच्यानी गेली 30 वर्सां
सातत्यान ती ऑर्गनायज करता. आयज हे इनॉग्रेट करपाक आमचे बरोबर नॅशनल वुमन्स कमिशनचे विजयाताई राहटकर, आमचे मडगांवांतले आमदार माजी मुख्यमंत्री बाब दिगंबर कामत आनी बाकीचे सगळे हांगासर आशिल्ले. बरोबरच एक्झिबिशन हांवें पळयलें. एक्झिबिशनान खाण्याच्या प्रॉडक्ट पासून ते फर्निचर पर्यंत अशा पद्दतीचे खूब बरें एक्झिबिशन असं म्हाका दिसता. नॉट ओन्ली फॉर मडगांवकार तर गोंयभरांतल्या लोकांनी एकदां येवन एक्झिबिशन पळोवचें आनी आपल्याक बरें दिसता तें खरेदी करचें. अशें बरें एक्झिबिशन तेंच्यांनी लायल्या. मिनलताई बोरीकर हेंचे खूब खूब अभिनंदन. गेली 30 वर्सां सातत्यान MSME आनी हेंच्या बरोबर लावप सोपी गजाल न्ही आनी ते कंटिन्युअसली वेगवेगळे ट्रेडर्स आनी बिजनेसमॅन MSME हांकां सगळ्यांक आफोवन एका रुफाच्या सकयल अशा पद्दतीचे प्रॉडक्ट दिवप खूब बरी गजाल. हांव तेचें खूब खूब अभिनंदन करता. ह्या वेळार राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा श्रीमती विजया रहाटकर हांचे उलोवप जालें. गोव्यामध्ये प्रत्येक वर्षी कन्झ्युमर शॉपिंग होते आणि खऱ्या अर्थानं महिलांना अर्थार्जनाकरता मदत करणाऱ्या, आपल्या पायावर उभं करणाऱ्या आणि महिलांना सक्षम करणाऱ्या अशा मिनलताई मोवाडीकर आहे. मी त्यांचं या आजच्या कार्यक्रमाबद्दल खूप खूप अभिनंदन करते. त्यांचा जो अनुभव आहे तो MSME सोबत असेल, नवीन महिलांचे नवीन उद्योग उभे करण्याकरता त्यांना मदत असेल, त्यांना सरकारी योजनांसोबत जोडायचं असेल, अशा अनेक गोष्टींच्यामध्ये मिनलताई महिलांना मदत करायला खूप पुढे असतात. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसा विसव. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ DD नॅशनल पर. विसव उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. ओमानांतल्या मस्कत हांगा चालू आशिल्ल्या दादल्यांच्या कनिष्ठ आशियाई चषक 2024 जावपी सर्तींत फाटल्या वर्साच्या जैतिवंत भारताच्या पंगडान जपानाचेर 3-2 अशा फरकाने जैत मेळयले. हो भारताचो 1 नंबर पुलांतले सेगीत दुसरें जैत आसा. हाचे पयलीं भारतान थायलंडाचेर 11-0 अशें जैत मेळयल्लें. भारताचो फुडलो खेळ आयज तायपे वांगडा जातलो आनी निमाण्या खेळांत आयतारा भारतीय पंगड कोरिया वांगडा खेळटलो. लखनौत चालू आशिल्ल्या सय्यद मोदी आंतरराष्ट्रीय बॅडमिंटन वस्ताद सर्तींत PV सिंधू बायलांच्या एकोडी सर्तीच्या फायनलींत पावले. ताणें चीनच्या दाईवांग हांकां 21-15, 21-17 अशा फरकान हारयले. दादल्यांच्या क्वॉर्टर फायनलींत लक्ष्य सेन तांचो खेळ एका मिराबा लुआंग मेसमान हांचे वांगडा जातलो. पळयाचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केल्या ते प्रमाणाचे चडांत चड तापमान 32°C आनी उण्यांत उणें तापमान 22°C इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज ओडिसांत जनसभेक केले संबोधीत. जाले वांटेकार ओडिसा पर्वान. बायलांचेर जावपी अत्याचारांक आळाबंद हाडटलो जाल्यार दर एका सरकारी खात्यान आनी खाजगी आस्थापनांत बायलांची समिती स्थापन करप आसा गरजेचें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. विपक्ष वांगड्यांनी लोकसभेत आनी राज्यसभेत बोवाळ केल्ल्यान सभापतींनी लोकसभा आनी राज्यसभा सोमार मेरेन केली स्थगीत. अग्निवीरांच्या 4थ्या बॅचीची पासिंग आउट परेड आयज जाली बांबोळीच्या कॅम्पात.
वट्ट 920 अग्निवीर जाल्ले परडीत वांटेकार. उदकाचो इबाड जावचो न्हय हाची लोकांनी घेवची जतनाय उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी मारलो उलो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार पळोवंक शकतात. त्या खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 122 हाचेर पळोवंक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.